उमेदवार जाहीर करपाक मातसो कळाव जाल्लो आसलो तरी उत्तर आनी दक्षिणेन काँग्रेसीचेच उमेदवार जिखतले असो विश्वास प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उक्तायलो। दोनों उमेदवारांक परबीं दिल्या उपरांत पाटकार उलयतालो। तशेंच आदली आमदार आनी मंत्री आलिना साल्डणान काँग्रेसीन प्रवेश केलो। गोयच्या हिता खातीर आमी रिव्होल्युशनरी गोवन्साक इंडिया आघाडेंत वांटेकार जावपाचें निमंत्रण दिल्लें, पूण तांणी तें न्हयकारलें। तांचे कृतींतल्यान आरजी ही भाजपाचीच बी टीम आशिल्ल्याचें दिसून येता असो आरोप अमित पाटकारान ह्या वेळार केलो। जाल्यार गिरीशेच्या कोतान भाजपाचे कार्यकर्ते हे कंत्राटी लेबर जाल्यात खंय? तुम्ही पयचे आरजीचो पयचो उल्लेख केलो। आमी आमचे काँग्रेस पक्षाचे सगळे लीडर आमचो एक प्रयत्न जालो की जसे आमी बाकीचे इंडिया आघाडी कडेन जेन्ना आमचो अलायन्स जालो, जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमी गोयच्या हिता पासत गोंयकाराच्या फ्युचरा खातीर आमी आरजीकूय अप्रोच केल्ले। हे आज ओपनली सांगता। आमी तांकां सांगले की आज ही लढाई आसा ती लढाई ह्या बीजेपीच्या सरकाराक घरा धाडपाची लढाई आसा। आज आमचे गोयचे अस्तित्व जर सांबाळटलो, जर तर मुखार गोंयकाराचे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करतलो, कित्याक आज ज्या पद्दतीन बीजेपी जागो विकपाक लागला, जे नॅचरल कावर करपाक लागल्या, थंय ह्या बीजेपीक घरा धाडपाक जाय। सो ते आमच्या प्रयत्नांत तांणी सांगले की आमकां इंटरेस्ट ना, आमी आमचो प्रचार चालू। हे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 15-20 दिसाची पयलींची खबर। एक बरो नामनेचो मनीसूय तातूंत भितर आशिल्लो इन दीस, बट दे हॅव रिफ्यूज। नाव वाय दे हॅव रिफ्यूज आय डोंट नो। तांणी एक्चुअली आमचे कडेन येवन एटलीस्ट संवाद तरी करपा आशिल्लो, उलोवप तरी करपा आशिल्लें कितें आहा काय ना। हाजे वयल्यान क्लियर जाता की तांकां बीजेपीक जिखोवन दिवपाक हे सगळे प्रयत्न चल्ला, हे षडयंत्र आणि हे आरजी म्हणटा ते बीजेपीची बी टीम। साऊथ गोवाक तर असो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा जो एक दिसाचो पार्टीचो मेंबर, म्हणजे आयज बीजेपी पार्टीचे वर्कर जे आसात तांकां आयज रेस्पेक्ट उरलेलो ना, ते आयज लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यात। कारण खंयचो तरी कॅन्डिडेट येता, पयशे घेवन येता इंडस्ट्रियलिस्ट, आणि बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक तो पयशे दिवन तांकां काम करून घेतलो आनी इलेक्शन जातकच त्यांच्यान त्याचे काय संबंध ना। भाजपाची आदली मंत्री अलिना साल्डनान काँग्रेसीत प्रवेश केलो। भाजपाक सोडचिटी दिल्या उपरांत तिने आम आदमी पार्टीत प्रवेश केल्लो। काही दिसा पयलींच तिने आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्लो। It was beautiful to be a part of the state of Goa. Tiny state, but a state that was an example to the other big states of the country. There was law and order, there was peace, and everybody could perform according to his or her talent. There was sincerity at every level. Start working, because I remember the good old days when Congress ruled Goa. There was friendship among all the communities. Okay? I remember my house in Mapsa. We were surrounded by little houses and big houses belonging to different families of different communities. But that did not make a difference. We could walk in and out of each other's houses as if they were our homes. And that is what I want Goa to be well known for, because that is what Goa is known for. Bureau Report, Gomantak TV.